2 ऑक्टोबराक गोवा सुरक्षा मंचान कार्यकारिणी जाहीर केल्या आनी वेंचणूक येवच्या आदीं गोवा सुरक्षा मंच गोंयकारांक पर्यायी सरकार दितले अशी घोशणा गोवा सुरक्षा मंचाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारा केल्या। गोंयच्या मातृभाशांचें रक्षण करपाक आनी भाजपा सरकाराक सकयल खेचपाक गोवा सुरक्षा मंच जल्माक आयला अशेंय तांणी मुखार म्हळां। बुधवारा मंचान 32 मतदारसंघांच्या अध्यक्षांच्या नांवांची घोशणा केल्या। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। गोवा सुरक्षा मंचाचे सगळ्यांत पहिले उद्दिष्ट जे आसा ते मातृभाषेचे रक्षण आणि गोंयच्या जनतेचे सगळे तरेची सुरक्षितते खातीर वावुरपी आणि प्रयत्न करणारी गोवा सुरक्षा मंचाचे सरकार पूर्णपणे सत्तेचेर हाडप हे आमचे पहिले उद्दिष्ट आसा। पक्षाचे दुसरे उद्दिष्ट सत्ता टिकोवपा खातीर मातृभाषा आणि गोंयाची संस्कृती नष्ट करपाक बऱ्याच प्रमाणात कारणीभूत जाल्ल्या गोंयच्या भाजप सरकाराक सत्तेवयल्यान सकयल खेचप खरें म्हटल्यार नेगेटिव्ह आसपाक जायना, पण आमकां तें उलोवचें पडटा सकयल खेचप हें आमचें दुसरी प्रायोरिटी। गोंयच्या 40 मतदारसंघांपैकी 32 मतदारसंघाचे मतदारसंघ अध्यक्ष जे आहा ते जाहीर करतात। गोवा सुरक्षा मंचाची पक्ष राज्य कार्यकारिणी येता त्या गुरुवारा 13 ऑक्टोबराक आमी जाहीर करतले। तशें आमचे विविध सेल जे आसा ते सेलाचे प्रमुखूय जाहीर करतले। येता त्या ब्रेस्तार दीस प्रेस कॉन्फरन्स परत जातली। ह्या म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत गोवा सुरक्षा मंचाची पूर्ण राज्य कार्यकारिणी, उत्तर दक्षिण जिल्ह्याची पूर्व कार्यकारिणी आणि मतदारसंघाचे जे अध्यक्ष आता डिक्लेअर केल्या त्या 32 मतदारसंघाची समिती जी आसा ती आमी गठीत करतले शेवटच्या म्हयन्यापर्यंत आनी तुमच्या समोर दवरतले। एक सांगपाक आनंद दिसता, वेलिंगकर सरांनी तेजे उल्लेख केल्लो आसा की निस्वार्थ भावनेन आणि पदरमोड करून रात दीस वावरणारे सुमारे 10,000 पक्ष कार्यकर्ते आमचे कडेन आसात। 2 ऑक्टोबर रोजी आम्ही पर्यायी पक्ष जाहीर केलो। निवडणुकीनंतर गोवा सुरक्षा मंचाचे पर्यायी सरकार आम्ही गोंयच्या जनतेक दितले। आणि शेवटी लास्ट मुद्दो सांगतना बाबा सुमोच्या पूजनीय असे ज्येष्ठ जे आसात सगळे नेते ज्यांच्यानी आपल्या जीवनान गोंयांक भरभरून दिले निरपेक्ष भावनेन, त्यांच्यानी 5 वर्सां अतुनात श्रम केले आणि त्याचा परिणाम म्हणून गोमंतक सुरक्षा मंचाचो जन्म जाल्लो आसा। हे सगळे आमकां मार्गदर्शक गुरुस्थानी आसा आणि म्हणून तुमच्या सगळ्याच्या साक्षीन आम्ही असो एक संकल्प सोडटा की 2017च्या निवडणुकीन विजय संपादन करून पूजनीय शशिकला ताई, आदरणीय वेलिंगकर सर, भेमरे सर व इतर ज्येष्ठांक गुरुदक्षिणा म्हणून आम्ही पर्यायी सरकाराच्या रूपान भेट दितले अशे तरेचे तुमच्या समोर हांव जाहीर करता।